Hi there, ladies and gentlemen. Back for another episode of My Goe, and this time we are in the village of Asnora, the land of the brave Baharaya Mapari, the first martyr of Goa, who was martyred, tortured and killed by the Portuguese on 4th of March 1954. We have come here to attend and to bring to you one of the most famous Zatras or the temple festivals that happens in Goa, called as the Lairai Zatra, where there is this fire walking. We are now on the main road, and when you have to come to Asnora, you have to drive from Panjim, you have to come to the Thivi junction, and then you come driving straight over here and you see a beautiful gate inviting you to Lairai. Now, this Lairai temple is in the village of Shirgaon, which is about 1.5 kilometers to 2 from this Asnora bus stand. Now, ladies and gentlemen, let's not waste time. Let's go and see what happens at the temple over there. Come on, follow me. Ladies and gentlemen, I have come here to a place called as Muddir. Now, this is a small shrine when you are coming from Asnora, going to the Lairai temple, about say 0.5 kilometer away. It's on the left hand side on top. Now, this is a very, very important place. The importance of this is, once Lairai was angry, you remember that she tried to kick her brother Khetoba on the waist, and his waist is a little bent. So as a penance, she took a vow that she is going to walk with 500 dons over coal barefoot. And she left that place, Mayam, and she came over here into Shirgaon, where she stayed in this place called as Muddir. It is said that 2 robbers came over here, and then she incapacitated them and kept them in the lake over here. And she told one of the villagers in a dream that they have been kept over there. And that is how the people realized that there was a goddess over here. So they came over here and they requested her to come and stay in the Shirgaon village where she is now. But she put 2 conditions. One condition is that there should be no poultry here, no hens, no cocks. And the second thing is that it should have no liquor being served or drunk over here. Possibly over time things may have changed, but yes, these were the 2 conditions when the people agreed. They went over there. And before the dons enter the fire, they come here and they take the blessing from here. Here, this deity is portrayed in the form of an anthill or a ruin, which you can see over here. From here, we start the journey inside.
gentlemen, this hall that you see over here, which is a very, very big hall, this is the place where the Dons will come and they will start dancing with their vetas. Vetas are long sticks of cane that are intertwined and they have got an opening on top. This is carried by every person who comes over here, who walks the fire, and he is called as the Don. And tomorrow, what you see here as a very open space is going to be totally packed with people, very colorfully dressed and holding the betas in hand. And this is the place from where the pot or the icon of Lehrai is going to be brought down. So, ladies and gentlemen, we are at that very, very famous temple called as Sri Lehrai in Shirgaon. Very famous for its firewalking. But there are so many rituals that happen over here that I cannot explain this to you. And for that, we have got Mr. Vasudev Vishnu Joshi, who is the Purohit or the temple priest of this particular temple. Vasudev Bab, तुमचे स्वागत आसा आमच्या प्रोग्रामाचेर. हे देवूळ लेराईचें. हातूर कश्यो कश्यो मुर्ती आसा? हातूर आतां तुमी देवळान आयल्या नंतर जो तुमकां कलश दिसता ती लयराईचो कलश. आतां हो कलश आसा हेजें कारण अशें की शक्ती अनादी आसची जशी वैष्णवी तो ब्राह्मी तशीच बरवी इंद्रई शांभवी तो म्हणजे शिवशक्ती ब्रह्मशक्ती आणि विष्णुशक्ती अश्यो तिनूय शक्ती एकत्र आसा. आणि ह्यो तिनूय शक्ती एकत्र आसा ही अनादी काळाची आसा. म्हणजे विश्व निर्मितीच्या पयलींची आसा शक्ती, सगळ्यात मेन शक्ती ती. म्हणून ह्यो तिनूय शक्ती एकत्र आसा. म्हणून ते कलश म्हणजे शून्य, शून्यातल्यान जे विश्व निर्माण जालें अशें जें आमी म्हणटात ताका लागून तें प्रतीक कलश रुपी म्हणजे तें गोल आसा. ओके. आणि ही कलशा बरोबर दुसरी उत्सव मूर्ती उत्सव मूर्ती आमची जी आसा ती आमी श्रावण म्हयन्यान आणि नवरात्रांतलो जो 9 दीस शारदोत्सव जाता त्या प्रमाणे त्या शारदा नवरात्रेक आमी ती 9 दीस आसता हांगा. आनी आमचो कालो एक जाता तेन्ना आसता. हो जो कळस आसा तातूंत भितर कितें आसता? तातूंत उदक आसा. आतां तें तुमकां हांव सांगता. आतां जात्रेचे सबंद दिसाचेच सांगता. पयल्या दिसा आतां सकाळीं फाल्यां वैशाख शुद्ध पंचमीची आमची ही लयराईची जात्रा. आतां वैशाख शुद्ध पंचमीची जात्रा म्हणटा हो जाता कलश दिसता तो आमी सकाळीं तातूंत जे तिडसां आसा ते सकाळीं फुडें काडटात. आमी भटजी काडटात. आनी ते तिडसाक त्या इतके पवित्र आसता ते तिडस जे सबंद वर्सभर जे आमी देवकार्य केल्लें आसा ताजे तेज ताका आसता. आनी ह्या सबंद आमच्या गांवांत त्या तिडसाचो येदो आदर करतात की प्रत्येकाच्या घरा कडेन तुमी सकाळीं जर वचून पळयलें जाल्यार पाट, रांगोळी आनी पेलो अशें दवरलेलें आसता की हे तिडस आमी सबंद गांवांत वाडटात. आनी त्या सगळ्या गांवांतले लोक ताचो येदो आदर करतात की ते तिडस घेतल्या शिवाय कोण च्या घेना. एक आनी तातूंतल्यान आपल्या घरान जे कोण आयिल्ले आसात सोयरे आयले आसात बाकीचे भाव भावंडा एखादी भायर आसतात त्या सगळ्यांक ते तिडसां दितात आनी घरांतूय फापुडटात. हेचो अर्थ असो की हे तिडस सगळ्यांनी घेतले आनी ते फापुडले की सबंद गांवाची शुद्धी जाली. म्हणजे प्रत्यक्ष लयराई माताच जाली उपस्थित रावली. म्हणजे सगळे वेळे म्हणटा ते आयचो दीस पर्यंत फाल्यां ते तिडस घेतले की सगळ्या गांवाची शुद्धी जाली. आनी तातूंत भितर तुमी एक कळो घालता. आतां सकाळीं हांवें म्हटलें न्ही आतां तिडस तुमी काडलें ताच्या नंतर मागीर आमी ती परत पुजा करून दवरतात. रातचो जेन्ना आमी तो कळस हो घेवन होमकुंडा कडेन वतात थंयच्यान मागीर देवीची धोंडाची तळी आसा त्या तळयेंतले तें उदक परत 3 ओंजळी भरतात. 3 ओंजळी उदक भितर घालता. आनी हो तो एक मोगरेचो कळो घालतात. तो दुसऱ्या वर्सा असो वयर फुल्लेलो आसता. पूण हो जो कळो पोरूच्या वर्साचो आसा आनी तो ह्या वर्सा तुमी काडटा म्हणजे फुल्लेलो आसता तो मागीर कितें करतात तुमी? तो आमी प्रसाद म्हणून दिता. एक पाकळी खाता सगळ्यांक. आतां एक प्रश्न आसा. हांगा जेन्ना पळय देवी आयली आमी अशें आयकलां की ती पयलीं हांगा नाशिल्ली ती मुड्डेर म्हणटा थंय आयिल्ली
आनी तिका मागीर लोकांनी हांगा हाडली. हाजे एक हाजें म्हणजे कशें आसा, ती थंय मुड्डेरी आसा तें मूळ स्थान आसा, थंय ती स्वयंभू आसा. स्वयंभू आसल्या नंतर आतां आमी आयकल्ली गोश्ट ती. आतां तें केन्ना तें खंय बरयल्लें कांय ना, परंतु ती थंय एक कोण तरी चोर दोग जाण आयले आनी त्या देवीन तांकां तळयेन दवरले. तळयेन थंय तलाव आसा देवीचो, त्या तलावांत तांकां दवरले. फक्त तांची नजर बंद केली, बाकीचें सगळें तांचें चालू आशिल्लें. आनी हांगाचे गांवांत त्या वेळार कोण आशिल्ले भटजी आसतात किंवा एखादे आमचे कोण आसताले, तांकां स्वप्नान सांगलें की 2 चोर आयिल्ले आसात, ताका आपणे तळयेन दवरल्या, तांकां मारूं नाका म्हणून. मारूं नाका म्हणून. मारूं नाका बी, कांय करूं नाका तांकां. ते तांचें वस्त्र तांकां दुसरें दियात आनी तांकां तळयेन दवरल्या. वस्त्र तांचें ओलें जालां, तांकां दुसरें वस्त्र दिया आनी शिमे भायर पाया. तेन्ना पूल नाशिल्ले न्ही, शिमे भायर म्हणजे न्हंयच्या भायर. हय, इतकें म्हणून सांगलें आनी त्या प्रमाणे थंय वचून पळयता जाल्यार ते मेळ्ळे. ताज्या नंतर मागीर कदाचीत त्या सगळ्या लोकांनी प्रार्थना करून तूं गांवाच्या मध्यभागी येवन राव आनी तुज्या प्रत्येक आमी कितें दवरपाचें, देवीच्या आज्ञेन तें मागीर जावंक शकता. पण हाका प्रूफ ना. हाका ओरल हिस्ट्री म्हणटा. लेडीज एंड जेंटलमॅन, दिस इज ऑल अबाउट ओरल हिस्ट्री दॅट हॅज कम डावन फ्रॉम जनरेशन्स. आमी आनी एक आयकलां, म्हणजे जेन्ना देवीक थंयसून हांगा हाडली, म्हणजे यो म्हणून सांगलें, आमंत्रण दिलें, तेन्ना देवीन 2 अटी घाल्ल्यो की गांवान कोंबयो आसूंक जायना. ना, हे पयलीं पासूनच आसा. कारण हे जेन्ना ती हांगा आसा तेन्नाच तिणी सांगलें की ग्रामी तुज्या न वदती जन कुक्कुटादी चौर्या करतादी करिता तव कुपबादी. म्हणजे आपूण जर हांगा लयराय शिरगांव रावपाक जाय, हे तेन्ना मागीर अशें जावना. तें सुरवातीक आयल्या तेन्नाच जालें. कारण 7 भयणी त्यो 7 भयणी आपापल्याक जें स्थान आवडटा थंय त्यो रावल्यो. म्हणटकच लयराईचें पयलीं पासून कशें आशिल्लें, हें आतां शिरगांव आमी आतां म्हणटा, पण तेन्ना विष्णुस्थळ 210 वर्सां पयलींचें जें पुस्तक बरयल्लें आसा तातूंत तें विष्णुस्थळ अशें बरयल्लें आसा. ह्या जाग्याक शिरगांव अशें न्ही, शिरोग्राम. आनी पण विष्णुस्थळ हेचो अर्थ असो की ज्या गांवान कोंबडी ना, ज्या ठिकाणी मांसाहार ना, ज्या ठिकाणी सात्विकपण आसा, ज्या ठिकाणी दारू ना, अशें विष्णुस्थळ म्हणजे सात्वीक स्थळ. त्या सात्वीक स्थानारूच आपूण रावतलीं. आनी तें आवडलें तिका हें शिरगांव. तेन्ना हें अशें आशिल्लें. अजुनूय बी देवीच्या कृपेन तें तशेंच आसा. हय, आतां दुकानां हांगा आसात, पण दुकानार सुद्दां आमी तांतयां बितयां कोण विकिना. हें सगळें तिका लागून न्ही. ओके, थँक्यू व्हेरी मच जोशी बाब. थँक्यू. We have now come to the office of the committee of Sri Lairai Devasthan, and here we are going to talk to the president and the committee members. Ladies and gentlemen, I must tell you, it is not a small feat to organize such a huge event that happens on behalf of the temple. There are 20-25,000 people who are walking in the fire. Besides, there are lakhs of people who come over here. So what we will do is we will get to you those finer points from the president of this committee and as well as his team members, and we will speak to the president, Mr. Mahadev Gaonkar. Mahadev Bab, आमच्या प्रोग्रामाचेर माय गोवाचेर तुमचें स्वागत आसा. आमी तुमच्या ह्या देवळान जें आयल्या, जें देवूळ सामकें गाजता आज, आनी फाल्यां तुमी होमखणांतसून येतले लोक आनी हें सगळो अरेंजमेंट तुमी करता. तर हे जें तुमी अरेंज करता न्ही, ते कशें करता? म्हणजे येदे व्हडले तुमी आतां जो याग घेवन बसतात तो कसो करतात आनी कितें जाता हांगा? पयले सुवातेर सांगपाचें तात्पर्य म्हणजे हो जो आमी उत्सव येदो व्हडलो अवाढव्य करता, तेच्या फाटल्यान आमचे मेन म्हणजे आमचे ग्रामस्थ लोक, गांवचे लोक, आमचे शिरगांवचे गांवचे लोक, तेंचे सगळ्यांचे पयलीं सहकार्य आमकां मेळटा. दुसरें आमचो मामलेदार साहेब आनी जी संलग्न जी डिपार्टमेंटां आसा गव्हर्मेंटाची, तेंचे सगळ्यांचे आमकां सहकार्य लागता हो उत्सव साजरो करून घेवपाक. कित्याक हो उत्सव सगळ्या गोंयचो उत्सव, मागीर महाराष्ट्रान सगळ्याचो लोक येता हांगा, धोंड म्हणून येता, कर्नाटकाचे धोंड म्हणून हांगा आसा. तेन्ना हो सगळो गोंयचोच म्हणूं शकना, अख्ख्या देशाचो हो उत्सव आसा. कितलेशे धोंड आसतात हांगा जे उज्यानसून वेता? उज्यानसून कमीत कमी हांव आतां पळयता कितलींशींच वर्सां, कमीत कमी 25,000 तरी धोंड हो उज्यानसून वयता. थोड्यांक जे अडी अडचण आसता
25 वयर मोर दॅन 25,000 भितर उज्यानसून वयता उज्यानसून आनी जवळ जवळ अशे 10-15 हजार लोक थोड्यांक बंधन आसता थोडे जाणटे जाल्ले आसता म्हणटच ते मागीर 5 फेऱ्या मारता. आणि हे जे धोंड असतात न्ही ते फक्त दादलेच असतात काय बायलोय असतात? दोन्ही वय वय तांचे हां बायलो आसता 11 चेडवां आसता आनी दादले किंवा भुरगे आसता. मॅक्झिमम दादले लोक आसता. ओके. पूण आमच्या होमखणां आतां बायलां सुद्दां भरपूर जाल्ली आसा आनी ती मॅक्झिमम बायलां पळय म्हणटा आमी ती उज्यानसून 100% वयता आनी बऱ्या पैकी वयता. बायलां भियाना आनी वेवस्थीत सारके वयता. सगळी वता सगळीं बायलां वयता. आतां हें जें होमखण म्हणून आसता ते लोक हाडून लांकडां दिता काय तुमी अरेंज करता? आमी देवस्थाना मार्फत अरेंजमेंट करता आमी परंपरेनुसार खूब वर्सां जालीं. ते होमखण हें दाळपाचें काम किंवा ती लांकडां तोडून हाडपाचें काम हें ते होमखंडी जे फॅमिली आसा तेंच्यांनी तें करून घेवप. आतां आमच्या शिरगांवान प्रत्येक कडेन प्रत्येक काम करपाक आमच्या पुर्वजांनी गांवकार लोकांनी पयलीं पासून एक सेवेकर नेमलेले आसा आनी ते काम त्या काम सेवेकरीन करप अशी आमची परंपरा आसा. आनी ही जी लांकडां आसा ते लोकूय हाडून दिता? हय. आतां एक कावळें रान म्हणून आतां मया एक व्हडलें रान आसा ते पर्टिक्युलर एक जागो आसा त्या जाग्यार थंय वचून ही लांकडां मारपाची आसता आनी हे होमखंडी काम करता. तशेंच होमखण आतां पळय आसा त्या जाग्यार तो आतां जे कोण लोक आतां तुमी म्हणटा प्रमाणे बरे लोक हाडटा ते भराचे थंय आंगवणी जाता. तेजे मनान हय आंगवणीचे म्हणा मॅक्झिमम आंगवणीचेच बरें आसता बरें घालतात लोक घालता ते बरें हें चड नासता. आंगवणीचे आसता ते लोक घालता. हें जें होमखण आसता जे उंच इतले लांकडाचे दवरलेले ताका आमी पळयलें की थोडीं बेतां जी बेतां हातांनी घेवन वतात लोक ती बेतां थंय दवरून ती उज्या बरोबर जळयल्ली आसतात ती कितें? हांगा कितें जालां जे बेत आमी तुमी म्हणटा पळय लायता ती थोड्यांचें कितें आसता एक बापूय जर एक्सपायर जालो किंवा कितें ताका कितें जालें तो थंयसून उज्यानसून येवंक शकना तेन्ना ती एक वेटे येवन लायता आसतले थंय. पूण ते मागीर कितें करता आमी हेजे होमखण जेन्ना आमी हें करता तें बेतां काडून दवरता सायडीक आमी हें कळयना. आनी एक क्वेश्चन तुमकां विचारता जर कोण मस्तेपणान जावन चुकून जावन तो होमखणान उज्यान पडलो जाल्यार ताका जी क्युअर आसता म्हणजे ताका जें कितें पळय वखद लायतात ते हांगाच देवळांचेच लोक करतात देवळान व्हरून करतात हें खरें? हय बरोबर. समज कितें कोणाक मातसो उजो लागलो आनी चड मेजर जर उजो लागला हाता पांयां जाल्यार आमच्या हांगा एक रवळनाथ देवूळ आसा रवळनाथाचें थंय तो ताका हाडटा मागीर आमी आनी थंय ताका दवरता. थंय ताका आतां एक आमचे रूम बीन स्पेशल आसा ताका तेजी देखरेख करपाक. थंय तो आमच्या हांगा भटजी आहा तो फुलांचो वांटून हांगाच तेचो इलाज करचो पडटा. कुडो आनी पिटकुळी. हय हय त्या फुलांचो. So now we will speak to the secretary is Advocate Gaurish Gaonkar and Gaurish Bab, as a secretary I am sure you must be having a lot of trouble in coordinating with people and doing. So what do you have to say on this? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हांव तुमचें हें करता वेलकम की तुमी आमकां ऑपॉर्च्युनिटीज दिले म्हणून उलोवपाक स्टुडंट मिडियाचे बद्दल. आमचें कितें म्हणणें आसा की आमी आतां एज अ एडवोकेट एज वेल एज द सेक्रेटरी ऑफ द देवस्थान सगळे आमकां कितें कॉरेस्पॉन्डन्स रोल्स बी कितें आसता ते मामलेदार दिवपाचे पडटा. कित्याक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मामलेदार तुका एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ देवालया एज वेल एज द पिपल्स ऑफ महाजन्स पिपल्स आनी ते गांवांचे लोक त्या प्रमाणे तुका कितें आमचे एडवायस बी कितें आसता ते आमी सगळे घेवन ते तुका देवस्थानाचे प्रिपरेशन्स करता धरून दवर. गांवच्या लोकांचो रिस्पॉन्स बरो आहा जर तर सहकार्य जर तर टोटल बरें जर तर सहकार्य लोकांचें मेळोवंक मेळटा आनी ते तुका सगळ्यांनी तुका ती जात्रा आमची कितें आसा ती पिसफुली आमी कंडक्ट करून घेता. तेची सदांच प्रेयर आसता धरून त्या लोकां कडेन तुका एडवांस आश्वासन अशें दिता आमी. Thank you very much, sir. थँक्यू. So ladies and gentlemen, there is one more person that I want to meet. I want you to meet over here and that is the attorney Mr. Subhash Gaonkar. आमचे जे व्ह्युअर्स आसात काणी ताणें आयकल्ली आसा की जेन्ना तुमचो कळस देवीचो कळस कौल दिवपाक गांवान वता तेन्ना एक जागो आसा थंय ती थंय बेगीन धांवता काय थंय रावता कितें तरी आसा कितें? तुमचो क्वेश्चन आसा की
देवीक कळस खंय तरी धांवता ही खूब पयलींची गोश्ट आमकां कांय खबर ना पण आमी आयकलेली गजाल जेन्ना देवीक कळस घेवन वयता तेन्ना प्रत्येकाच्या घरान माठो आसता थंय दवरून तेजी पुजा करप आसता आनी अशें ते एक तुमी धांवतात म्हणटा ती प्लेस अशी आहा की गड्ड्याचे भाटले अशें म्हणा गड्ड्याचे भाटले गड्ड्या रवळूचे भाटले अशें म्हणून ते नांव आहा ते जागे तो देवी थंयसर प्रत्येकाच्या घरा वयता तशी तेज्या घरान खंय गेल्ली तेन्ना आमकां खबर ना पण आमी आयकलेली गजाल आनी तें व्हडलें घर आसलें खंय डबल माळयेचें घर आसलें आतां थंय काय ना आतां थंय कांय ना थंय माळयेचें घर आसलें तेन्ना ती देवी थंयसर सकयल कळस गेलो की ती घर मालकीन आसली पळय ती वयर रावली खंय आनी तेंगे मोलकरी नासली तिका सकयल धाडली खंय देवीची पुजा वटी करपाक तेन्ना देवीचेर कितें तरी अवसार येयलो की आपणा मोलकरणी धाडले अशें म्हणून आनी थंयसून ती उठोन कळस घेवन धांवली आनी तेज्या उपरांत जें तें घर आसलें तें तेजें गठ्ठाण म्हणजे सोंपलें तेजें मोडान काबार जालें अशें कोणी तरी आमकां पयलीं सांगलेलें आमकां खबर ना आमी आयकलेलें तेका लागून थंयसर थंय पावली काय ना ती देवी थंयसून त्या फुडें वयतानाय धांवता आनी थंयसून परत येतानाय धांवता म्हणजे ती थंयसर नदार अशी रावना म्हणजे ते सायडीन पळयना असो तेजो उद्देश म्हणजे ते जालें थंयसर न्हू तेन्ना दुसरें वर्स वयच्या पयलीं थंयसर कांय ना म्हणजे तेजें थंय सोंपलें घर अशें अशें आमकां कोणी जाणट्यांनी सांगलेलें तें आमकां खबर आहा आमकां तें कांय खबर आमी पळोवंक ना पळोवंक ना पूण अजून घडटा अजूनय घडटा अजूनय देवी धांवता अजुनूय चालू ओके whenever you come to any temples please follow the protocols because they are very very important and they have been laid down by our ancestors. So let me thank the president, the secretary, the attorney, the treasurer and the purohit and all the other members for allowing us to take this festival to the world. Thank you very very much. Thank you. आमी आतां श्री लयराईच्या गर्भाघरान आयिल्ले आसात ताका आतां ही जी तुमकां कलश रुपी कलश दिसता लयराईचो त्या प्रमाण आतां फाल्यां वैशाख शुद्ध पंचमीची जात्रा होमकुंडांतल्यान देवी आयली की परवा पासून कौलोत्सव जाता प्रत्येकाच्या घरान हो कलश व्हरतात प्रत्येक जाण जो घरचो मालक आसा तो आपापल्या ताकतीनुसार देवाची सेवा करता वटी भरणे थंय सेवेकरी आयले तांकां दक्षिणा दिणे बाकीचे फलार नेवेद आसा तो लोकांक वांटणे अशें आपापल्या ऐपती प्रमाणे प्रत्येक जाण आपल्या घरान ताजी पुजा करता आतां ही पुजा करतना जे आमचे ग्रामस्थ चौगुले 22 आसा तेच फक्त पुजा करतात म्हणजे ते पर्टिक्युलर तांची फॅमिली आसा तांच्या घरान तो पुजेक बसता भटजी पुजा सांगता आनी हो ही पुजा जशी जाली की मागीर कलश घेणारो जो मूड आसा म्हणजे ब्राह्मण तो कलश ते माथ्यार घेता आनी स्वहस्ते आपूण सगळ्या भक्तगणांक त्या घरच्या मालकाक आनी भक्तगणांक सगळ्यांक आतां स्वताच्या हातान कौल दिता तशेंच देव मंदिरान जेन्ना येता 5व्या दिसा तेन्नाय होच क्षण आसता आनी हो क्षण पळोवपाक लोक आपले सामको जिवाचो आटापिटा करतात की तो जो आनंद आसा तो वर्सभर ते विसरूं शकना तशेंच आमी जो कौल दिता तो वर्साची राखण म्हणून ते व्हरतात इतकी लोकांची श्रद्धा आसा आनी त्या प्रमाण लयराई देवी संकटांक तांकां पावता